विसवा उपरांत तुमकां परत एकदां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। पेडणे नॅशनल हायवे रस्त्याची स्थिती सामकी बाबत जाल्या। ह्या रस्त्याचे काम 2 दिसां भितर चालीक लायले ना तर रस्ता रोको करतले म्हण शिटकावणी थळाव्यांनी तशेंच विंगड पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी दिल्या। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। तेंच्या बरोबर हांव काम करता तेन्ना म्हाका हे पळोवन सारकें कितें जालें आतां पोवन हे उदीक नाका मेरेन पावल्लें आसा तें आमच्यान रावोंक जायना म्हणून आमी सगळे काम धंदे सोडून आयचे रस्त्यार येयल्ले आसा आनी हे खड्डे पळय तुका दिसता सगळे तरे हांगासर मिनिस्टर येतात वयतात पूण तांकां दिसना। तो नितीन गडकरी म्हणटा आपूण आपणाक हायवे करता तूं उडान पूल करता। अरे होच तर रस्तो सारको जायना तो उडान वयतले खंय रे तूं? अरे उडाक नाका पळय हो कर रस्तो आमकां सोय कर गोंयकारांची। आयज सगळे राष्ट्रांनी वचत कितें कितें रस्ते दाखयतात तुमी आमकां टीव्हीचे अमेरिका इंग्लंड सगळे। अरे तेंचे रस्ते कितें तुमी इतले जोडून इतले पब्लिकाचे खाण तुमी पब्लिकाक आमच्या गोंयचे रडयतात। अरे तुमचे कशें बरें जातले रे? अरे लोकांचे बरें करात पयलीं लोकांक पयलीं बरें कितें दियाचे चलपाक उडपाक बसपाक जेवपाक गोंयकारांक आमच्या तेन्ना तुमचो कोण हे करतलो। ती पक्षारान बांकार जे बसल्यात आमदार जे आसात ते कितें करतात? ती कसली संवंग येतात न्हिदेची? आज ह्या लोकांनी हांगा येवन सगळे रस्त्याची जी समस्या आसात ह्यो गोंयची समस्या आसात त्यो रस्त्यार येवन देवपाच्यो आनी करपाच्यो। आज आमी पळयतात प्रामुख्यान जो पळय पक्ष आसा काँग्रेस पक्ष तो फक्त थंय बसला आनी प्रेस कॉन्फरन्स घेता। अरे तुमकां हें हांगा करपाक जाय, तुमी खरें म्हणल्यार सरकाराक नाकाशिवड करून दवरपाक जाय आशिल्लो। आज आमी बारीक संघटना युनायटेड बहुजन कुळमुणकार संघटना आज कितें काय म्हणल्यार आमचो काम धंदो सगळो सोडून हांगा रस्त्यार लोकांचे प्रश्न घेवन हांगा मांडपाक आयल्यात। ही बरोबर गोश्ट न्ही। खरें म्हणल्यार प्रामुख्यान जे विरोधी पक्ष जे आसात जितले आमदार आसात तांणी ह्या गोश्टीची दखल घेवपाक जाय। जो रस्त्याची आज दुर्दशा जाल्या आख्ख्या गोंयची आनी खास करून ही हायवेची जी दुर्दशा जाल्या आनी सुदीन ढवळीकर म्हणटा की आपणाक 30,000 कोटी आयिल्ले। बाबा ते घातले तरी खंय 30,000 रुपया कोटी? एक थोडेशे मोड मरे हांगा लोकांक सोय कर। खरें म्हणल्यार प्रामुख्यान जे विरोधी पक्ष जे आसात जितले आमदार आसात तांणी ह्या गोश्टीची दखल घेवपाक जाय।